कसं काय रे? ए वो बेला नीचे 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 नहीं नहीं ए वो उधर रख इधर अभी तुम नीचे आओ नीचे आओ ऐसा बोर्ड लाए हैं हम लोग। कौन सा बोल रहा है वो तुम पहले नीचे आओ इधर नीचे आओ वो किधर था बोर्ड किधर था वो वहाँ पे था ना, वहाँ क्यों रखा था आज ही आया क्या परमिशन है आज ही आया है। क्या हम परमिशन लोग को ये क्लीन करने का परमिशन क्या क्या क्लीन कर रहे हैं ये कॉन्क्रीट किधर से डाल रहे हैं होय हे भाई कॉन्क्रीट घालता मशीन हाडला पळय कॉन्क्रिटाचे आणि कॉन्क्रीट घालता पळय हे कन्स्ट्रक्शन इनलिगल कन्स्ट्रक्शन एका कलेक्टराक मामलेदाराक डेप्युटी कलेक्टराक सांगलेले तलाटी येवन हांगा सायड विजीट केल्या तरी पूण इनलिगली हे ग्रँड हायत हॉटेलान फाटल्यान तुमी पळयत आसतलो हो कन्स्ट्रक्शन चालू आसा आता ऑलरेडी हांवें कलेक्टराक सांगलेलें आसा बिंग अ मेंबर सेक्रेटरी तशेंच CRZ वायलेशन जो केला GCDMच्या डायरेक्टराक सांगला आनी त्या दिसा सांगलेलें हांकां सगळें काम स्टॉप करचें म्हणून आतां आयज हॉलिडे म्हणून आयज काम चालू दवरलां मुद्दम पळया ट्रकाचो नंबर घे हांवें पळय कर्नाटकाचे ट्रक हाडला आनी कर्नाटकाच्या ट्रकांच्यान हांगा कन्स्ट्रक्शन चालू आसा इनलिगल होय कॉन्क्रीट कशें घालता ते फूल कॉन्क्रीट कन्स्ट्रक्शन हो वायलेशन आसा
CRZ व्हायलेशन तरी पूण हांगा कंस्ट्रक्शन करता 3.3 मिटर. त्या दिसा 2 दीस पयलू हांगा येवन आमी स्टॉप केल्लें काम. मग तरी पूण म्हटल्यार आयज कळोन येता की बाबा एनवायरमेंट मिनिस्टराक काय पडलेलो ना. तो खंय पावलो कोण जाणा. तो तसो जो रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसा, रेव्हेन्यू मिनिस्टरान हांगा पळोवपाक लक्ष घालपाची गरज आसा. सीएमान हांगा लक्ष घालपाची गरज आसली पूण कोणूच घालिना. ते एनवायरमेंटाचे नांव फुकट मारता. हो बीच आसा, हो बांबोलीम बीच आसा. बांबोलीम बीचार जेन्ना आमदार पासून कंप्लेन करता हांगा एक्शन जायना. हांगा हे हॉटेलवाले जाय तशी बिंदास आपणाक जाय तशी दादागिरी करता. कित्याक लेटर केले, कंप्लेन केली, तलाटी येवन गेले, CRZचे हे ऑफिशियल येवन गेले, तरी पूण हे काम चालू आसा. म्हळ्यार तांकां मातूय भिरांत ना. आनी ते सांगता की आमचे परमिशन आसा. खंयची परमिशन आसा? कंस्ट्रक्शन हो हे कॉन्क्रीट करपाक लागून CRZ वायलेशन आसा. CRZचेर कंस्ट्रक्शन करपाकूच शकना. जो 100 मीटर हायटायड लायन आसा तेजेर पावल्ले आसा, भितूर पावल्या. हे हितून कळटा हो बीजेपी सरकार जो आसा, हो बीजेपी सरकार भितरल्यान फितूरपणां करता आनी तांकां जाय तशी मनमानी करपाक दिता. हे पळय फूल कॉन्क्रीट हाडला आनी हे रातचें काम करपाक सोदताले. हे आयज तेंच्यांनी काम केलां पळय. आयज हॉलिडेचे दिसा, कालचो हॉलिडेचो दीस आनी आयज हॉलिडे आसा. सो रातची कामां धाडका आनी अशी इनलिगल एक्टिविटीज ह्यो रातच्यो करता. आमी आतां सद्याक मामलेदाराक कळयल्लें आसा. हांव कित्याक मामलेदार भियाल्ले आसा ते, कित्याक जो तलाटी आसा तो भियाल्लो आसा. सगळ्यांक सांगला हांगा या म्हूण सायटीचेर, पुलिसांकूय आपयल्या, सगळ्यांक आपयल्या. ते कळोवपाक जाय हे इनलिगलिटी कशी चलता त्यो. सगळ्यांक आपणाक जाय तशी मनमानी करता. खंय तो कोण हो खंय सुपरवायझर खंय तो सुपरवायझर खंय कोण सुपरवायझर खंय इधर हा दिसा खंय तो सुपरवायझर खंय गेलो खंय गेलो सुपरवायझर किधर है वो सुपरवायझर कोण आहे येते ट्रकाचो काढ हेचेर बिचाचेर हांव पळय ट्रक हाडल्या बिचाचेर हे पळय ट्रक JCB सगळे चलना हांगा कितें हांगा रूल ना हांगा रूल काय उरलेलो ना हे सगळे आपणाक जाय तशें करता सगळे एक्सपायर जाला रे तुम कौन है मैं सर प्रोजेक्ट देख रहा हूँ प्रोजेक्ट देख रहा है हाँ तुम सुपरवाइजर हो इंजीनियर हाँ इंजीनियर हो इसका क्या परमिशन है तुम्हारे पास सर ये इन्होंने क्लाइंट की तरफ से हमको यही मिला गया क्या मिला इधर कुछ नहीं है कुछ नहीं है ये सब हमने देखा है इसका वैलिडिटी कुछ नहीं है और कंस्ट्रक्शन ये कंक्रीट वॉल का नहीं करते थे बोला था तुम थे ना क्या बोला था बोला चालू कौन लगे दिया सर हयात की तरफ कौन है के तरफ से लाके दिया तुम लोगों को क्या बोला था आपका बंद करने को ये इलीगल है कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते मतलब नहीं कर सकते आके मनमानी करोगे इधर हाँ लेबर हमने तू था उस दिन था वो सुपरवाइजर किधर था वो भी था क्या बोला था तुम लोगों को और ये कंक्रीट गाड़ी लाया इधर क्या बोला था तुम लोगों को हाँ क्या बोला था बोलो नहीं डालने को बोला था कैसे डाला कैसे डाला बोर्ड के ऊपर कुछ भी नहीं है कैसे इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं इधर बोर्ड का डेट क्या क्या है है इधर डेट क्या है बोर्ड का क्या है इधर बोलो Expired दिखाओ नंबर है। क्या है उसका 2022 है जनवरी में एक्सपायर्ड हुआ है 2025 में क्या है इसका परमिशन किधर है बोलो दिखाओ हाँ और कंक्रीट डाल सकते हैं इधर कंक्रीट डाल सकते हैं हाँ प्लम कौन सा प्लम कौन कुछ भी कंक्रीट नहीं डाल सकते गेबियन कुछ भी नहीं डाल सकते गिविंग वॉल का जैसा ही है कुछ भी नहीं डाल सकते सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है आप लोगों को डालता हूँ नाम क्या है तुम्हारा हाँ सफरुद्दीन तुम्हारा नाम क्या है जलालुद्दीन पूरा नाम जलालुद्दीन अंसारी अंसारी प्रोजेक्ट मैनेजर तुम्हारा नाम सफरुद्दीन इस्लाम क्या है क्या काम लेबर का बाकी का लेबर को बुलाओ तुम इधर काम करने गेलो तुझो ट्रक हांगा ट्रक हाडपाक लागलो आसा तुझें नांव कितें आं सिद्धप्पा हो ट्रक कोणाचो आं शेनप्पा तो ट्रक तुजो तूं ड्रायव्हर मरे ट्रकाचो हांगा ट्रक हाडपाक लागलो आसा आं कोणान हाडलो खंयच्यान हाडलो ट्रक तुवें खंयच्यान हाडलो ट्रक आं हाँ भितर काम चलता बिचार ट्रक हाडपाक अलाउड आसा खबर आसा तुका हाँ ना मरे तू खबर ना या बिचार तुमचे ट्रक चलता मरे हो बीच मरे
विचार कसो ट्रक हाडलो तुवें हांगा नेस्टिंग क्रॅब नेस्टिंग सायट आसा ही हे टोटल इलिगल तुम्ही ट्रक हाडपाकूच शकना तुमचे ट्रक आतां सीज करचे पडले कशे हाडले तुमी ट्रक हो तुजो ट्रक होय तुमचो हा सिद्धप्पाचो हा शानप्पा फूल नाव कितें तेजें पुरा नाम कितें हा शानप्पा करकल तेजे आनी होय तेजो तूं एकटा तूं आनी हो ड्रायव्हर हेजें नाव कितें हा पुरा फुडलें नाव कितें हा अलगिटी हे सगळे तुमचे मरे दोन्ही आणि मशीन कोणाचे हा मशीन कोणाचें नाव कितें मशिनाचें मशिनाचें नाव कितें ओनर कोण हा तुम्ही कितें जाता तो कितें जाता हा नाव कितें तुजें अमित सरनेम कितें नायर तुमी खंयची कंपनी एरिकॉन एरिकॉन स्पेसिफिक तूं कितें म्हणून आसा सुपरवायझर सब कॉन्ट्रॅक्टर त्या दिसा तुमकां सांगलेलें खबर ना याद ना तुमकां 2 दीस पयलू हा याद ना तो खंय गेलो ओ सब तेका आपय रे आपय तेका हो ट्रक कोणाचो नाव कितें ट्रकाचें हा आरएमसी कितें रिजम जॉन्सन बंद करपा लाय ट्रक गट होने दो इधर डालने का नहीं बोला था वो उधर घट होने दो ऐसा उनको भी पता चलना चाहिए इलीगल करते हो क्या क्या होता है इधर तुम लोग आओ गाँव में यार कुछ भी करोगे दादागिरी है हाँ दादागिरी है बंद करो ट्रक बंद करने को बोलो उसको आईडी दिखा सैफुल्ला बिहार का पकड़ो बिहार का हो ना वो किधर क्या है किधर है ये चल रहा है किसका तुम हो ना उसको बोलो बंद करो तेका सांग बंद कर म्हणून सांग हांगा बाय ही दादागिरी सध्या गोंयांत चल्ल्या ही दादागिरी कोणाक लागून सीएमाक लागून ही दादागिरी कोणाक लागून चल्ल्या टीसीपी मिनिस्टर विश्वजीत राणाक लागून ही दादागिरी कोणाक लागून चल्ल्या ही दादागिरी जो रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसा बाबूज मुनशराफ तेका लागून चल्ल्या ही दादागिरी कोणाक लागून चल्ल्या ही दादागिरी हो एनवायरमेंट मिनिस्टर एलेक्स सिकेरा आसा तेका लागून चल्ल्या ही दादागिरी कोणाक लागून चल्ल्या ही दादागिरी ह्या पंचायतीक लागून चल्ल्या कित्याक प्रत्येक टायम आमी कंप्लेनी करता सगळे डिपार्टमेंटांक कंपनी करता हे जाय तशी बिंदास करता ही जाय तशी बिंदास एक्टिविटी चल्ल्या ते रूल आसा पळय ते बेश्टे हेका घालपाक दवरिल्ल्या आणि हे पळय आयज तेका बंद कर म्हटल्यार बंद करिना कॉन्क्रीट हे कॉन्क्रीट सद्याक चालू आसा कंस्ट्रक्शन आनी ते घालता थंय हे पळय इनलिगली हे उसको बोला बंद करने को बोलो जल्दी काढणार सांग बंद कर सब बंद करो ओए ओए इधर किधर जा रहा है उधर रुको ट्रक उधर रहने दो ट्रक हांगा सीएम म्हणटा की कोण बिचाचेर येयले जो कोण येता ते काम हे करता पळया त्याच व्हडलो ट्रक हाडटा ते बिचांचेर पळय पळय त्याच व्हडलो सिद्धरप्पा परप्पा कोणाचो ट्रक कोण रे कोणचा रप्पा हाँ नहीं इसका ये ओनर का नाम क्या है हाँ शानप्पा ये शानप्पा का ट्रक है ये ट्रक इनलिगली हांगा जो सँड आसा हांगा सँड एक्सपोर्टेशन करता दिसता कित्याक हांगा रेंव टोटल रेंव आसा तुमी पळयता आसतली आख्खी रेंव आसा हो ट्रकान आख्खे भरून व्हरता क्या एक्सप्लेन क्या एक्सप्लेन हाँ खाली है क्या लेने को आया था हाँ हाँ रेती लेने को आया था हाँ वो पत्थर है बीच का लेकर जा सकते हो चोरी करते हो इधर हाँ चोरी करते हो लेके जा सकते हो गवर्नमेंट का है बीच किसका है बीच किसका है बोलो गवर्नमेंट का पता है ना तुम लोग जा सकते हो ना बीच पे क्यों जा सकते हो क्योंकि गवर्नमेंट का है प्राइवेट होता तो उधर पे करके जाना पड़ता पैसा देना जाना पड़ता था पता है ना रुको उतरो नीचे उतरो
पळय हे सगळे डिस्ट्रॅक्शन केला आतां हांगा पळया तुमी वळ आसा वळाचो रूट आसा आख्खे डिस्ट्रॅक्शन केला हाय टायड लायन उदक हे पळय हांगा पासून वयर येता फूल वयर येता उदक हाय टायड लायन आसा आनी हाय टायडचेर अशें इनलिगल एक्टिविटी डिस्ट्रॅक्शन जालें एनवायरमेंट डॅमेज जाली जे जनावरांक आसा तांकां मारहाण जाली हे पळोवन कितलेशे जाण गोंयकारांनी जावं खंयच्याय हेजे आसूं ते तेंच्यांनी थंय स्टेटस घालताले इंस्टाग्रामाचेर फेसबुकाचेर ट्विटराचेर सगळ्याक स्टेटस घालताले हे कितें करता काय म्हणून आनी आयज गोंयान हें चल्लां इनलिगल कित्याक हो क्रॅब नेस्टिंग सायट हांगा युनीक क्रॅब मेळटा विंडो पेन वॉस्टर्स मेळटा जे वॉस्टर्स आनी खंय थोडे एरियेन मेळटा चड कडेन मेळना जे विंडो पेन वॉस्टर्स मेळटा आतां तुमी पळया की असले जे एनवायरमेंट डिस्ट्रॅक्शन करून हे हांगा कन्स्ट्रक्शन करता आमी आडयता लोकांनी खरें म्हटल्यार हांगा येवपाक कितले म्हाका कित्याक वायट दिसता की हांगा कितलेशे लोक आसले कोणाक सांगूंक ना म्हाका भलत्यानूच कोणाक सांगलें हांगा जे खेळटा भुरगे पासून तेंच्यांनी सांगूंक ना सो हे आयज खंय ना खंय आमी गोंयकारांनी चिंतपाक जाय की अशी इनलिगलिटी चलता आपूण जावन फुडें सरपाक जाय आपोवपाक जाय हांगा फ्लायंग स्क्वॉडाचे नंबर आसा सगळे आसा आपोवपाक जाय ना जाल्यार आमकां सांगा आमी येता सायडीचेर पण हे अशें चलोंक दिवपाक जायना आतां हे कन्स्ट्रक्शन करता पळय कॉन्क्रीट हे हाडल्या मशिनरी हाडल्या आनी बिंदास चलयता आमचे कडेन परमिशन आसा परमिशन कांयच परमिशन ना जी परमिशन पयलीं दिल्ली गेबियन वॉल म्हणून ती त्या टायमा वयली मागीर कांयच ना सीआर झेडाचे ते दिसा येयले तेंच्यांनी सीआर झेडाच्या ऑफिसरांनी येवन सांगलें की हें इनलिगल म्हणून कॉन्क्रीट वॉल घालपाकूच शकना म्हणून हेच्या पयलू कॉन्क्रीट घातलेली ती एनजीटीन डायरेक्शन हाडून तेका डेमोलिशन हाडलें मोडलो कॉन्क्रीट वॉल आनी हे आयज हांगा परत कॉन्क्रीट वॉल पडटा आनी हांगा सिद्धराप्पा हेमप्पा थंबप्पा करून घेवन येयले हांगा आनी बिंदास कन्स्ट्रक्शन चालू सगळे कडेन कन्स्ट्रक्शन चालू आनी हांगा सुपरवायझर नयर आनी भैयार खंयचे सुपरवायझर येयल्या तेय आपण कन्स्ट्रक्शन चालू करता बिंदास म्हणल्यार तांकां काय पडलेलें ना कित्याक सरकार जो आसा तांकां सपोर्ट करता सरकाराक मातूय पडलेलें ना ते कशें कितें कन्स्ट्रक्शन करपाक जाय तशें काबार करपाचें म्हणल्यार गोंयचें निसंधान करपाचें ह्या सरकाराक आसा कशेय भशेन हें गोंय सोंपोवपाचें ह्या सरकाराचें बीजेपी सरकाराक आतां कितें पडलां हें गोंय कशें काबार करपाचें गोंयकारांक कशें सोंपोवपाचें गोंयकाराचें एनवायरमेंट कशें सोंपोवपाचें बीच शेतां भाटां दोंगर हे सगळें कशें काबार करपाचें हेंच ह्या बीजेपी सरकाराक पडलां हांव बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांकूय म्हणटा की तुमी खंय न्हिदल्या तुमी उठपाक जाय तुमी विचारपाक जाय ह्या सरकाराक हें चल्लां कितें कायदे कोणाक लागून आसा कायदे फक्त सामान्य लोकांक लागून आसा आयज गोंयकारांची घरां थंय मोडटा मात ह्या व्हडले व्हडले बिल्डर लॉबी व्हडले व्हडले हॉटेलांची कांयच जायना एक्शनूच जायना हांगा सगळ्यांक फोन मारल्यार ते भिवन उलयता म्हणल्यार चल्लां कितें म्हणल्यार तुमी ह्या हॉटेलांक लागून काम करता काय सरकाराक लागून काम करता हांव म्हाका पळोवपाक जाय हांगाच रावतलो पळोवपाक जाय कोण येता हांगा तो कित्याक ते दिसा तलाटी येयलो तलाटीन रिपोर्ट केलो मागीर काय ना कन्स्ट्रक्शन ऑफ रिटेनिंग वॉल म्हणून घातला कसली रिटेनिंग वॉल ही कसली रिटेनिंग वॉल कॉन्क्रीट वॉल कसली वॉल कितें काय घालूं ना सो रिपोर्ट कितें असले रिपोर्ट करून हांगा हें करता नाटकां करता सो एक्शन हें सारकें जावपाक जाय पूण सामान्य लोकांचेर तुमी गरीब लोकांचेर एक्शन घेता घरां तेंची मोडून उडयता हे व्हडले व्हडले बिल्डर व्हडले व्हडले हॉटेल आसा तेंचेर कोण एक्शन घेयना आनी अशेंच चल्लें नाल्यार गोंयचें आनी काय जावपाचें ना आमी फक्त स्टेटाचो घालपाक उरतले गोंयकार फक्त स्टेटस घालपाक उरतले हें डिस्ट्रॅक्ट केलें तें डिस्ट्रॅक्ट केलें म्हणून तेचे फुडें काय जावचें ना आनी कोण हांगा आसा येवचें मुद्दम पळोवचें हें कितें चल्लां तें एवरी टायम आमकां हांगा येवचें पडटा एवरी टायम हांकां हाडोवचें पडटा म्हटल्यार कितले फावटी येतले अशी दादागिरी चल्ल्या जाय तशी मनमानी करता सगळे काबार करून उडयला वयर बसून तेंच्यान सोपयला दोंगर काबार केला सगळे टीसीपी परमिशन दिता पळय टीसीपी चालले ना टीसीपी कडे आन्सर ना जो टाउन प्लॅनर आसा चीफ टाउन प्लॅनर आसा तेजे कडेन आन्सर ना तो कितें उलयता तेकाच खबर लो करता काबार आतां पळोवपाक जाय तेणें 16 तारखेक डेट दिल्ली आसा तेजे पयलीं हें चालू आसा हांगा कोण येता फ्लायंग स्क्वॉड येता कोणाक पडलेलें आसा आमी फोन मारपाचे हे कित्याक लागून भियाल्या सरकारान हांकां पयसो कित्याक दिता पगार कित्याक दिता लोकांचो टॅक्स पेयराचो मनीस पगार कित्याक घेता हेंच्यानी सायट येवन पळोवपाक जाय हें पळोवन उडोवपाक जाय जेन्ना हें कन्स्ट्रक्शन चालू आसा तेन्ना हांव रावल्लो पळोवपाक कोण तलाटी येता जो रेव्हेन्यू ऑफिसर आसा फ्लायंग स्क्वॉड आसा ते पळोवपाक येता काय ना ते हें लिपलेलें ना मात कोण येवंक ना आतां म्हाका पळोवपाक जाय कोण येता ते खंयचो रेव्हेन्यू ऑफिसर येता तो कित्याक सगळे भिवन आसा अशी दादागिरी समज जाली न्हू गोंयांत गोंयकार उरपाची ना गोंयकारांक सोंपयतले सिद्धप्पा लम्मप्पा आनी खंयचे अप्पा आसा पळय हे सगळे अप्पा करून उडयतले आमकां आमी कोण उरपाचे ना याद धरा गोंयकारांक कित्याक हे सद्याक आतां तकलेच्या वयल्यान पावल्ले आसा आयज आमदार येवन हांगा स्टॉप करता काम बंद उडयता तरी पूण हे दादागिरी करता ही दादागिरी अक्षरशः दादागिरी हांगा कॉन्क्रीट हाडला पळय ट्रक अजून पासून तो ट्रक चालू आसा कसोच बंद करिना म्हटल्यार आमी कितें करपाचें लॉ हातीन घेवपाचो आमी सगळे कायद्याचेर वयता सगळे लेटर करता कंप्लेन करता हांवें लेटर केलें हांवें कंप्लेन केली सगळे केलें इन्स्पेक्शन मागलें सगळे जालें पण काय ना बोर्ड पासून मारून आतां आमी येयलो तो कोण खंयच्यान तरी एक बोर्ड हाडला दाखोवपाक कसलो बोर्ड आनी पंचायत कितें करता पंचायत हांकां जाय तशें करपाक दिता पळय आख्खो हो बिचाच्या मदीं पावल्या बिचाच्या मदीं हें कन्स्ट्रक्शन चालू आसा आनी पंचायतीक कित्याक पडलेलें ना पंचायत सुशेगाद आसा
पंचायती एक उतरान तर येवन पळोवंक जाय हांगा लोकल पंचायत येवन पळोवंक जाय लोकल पंचूय येना सरपंच येना पंचायत बॉडी येना सेक्रेटरी येना हायकोर्टाची डायरेक्शनां ती काडल्या आनी गुड्ड्याक मारल्या बाकीची कसली डायरेक्शन सुप्रीम कोर्टाची डायरेक्शन गुड्ड्याक मारल्या CRZ जो रूल आसा कायदे आसा तेच गुड्ड्याक मारल्या TCP रूल आसा ते गुड्ड्याक मारल्या सगळे हांगा हाडून गुड्ड्याक मारपाचे एनवायरमेंटाचो रूल आसा तेका गुड्ड्याक मारा आनी कांयच धरू नाका सगळ्यांक जाय तशें इलिगल करून दिवपाचें कायदे बेश्टे नावाक आसा आनी हेकाच लागून जो विश्वजीत राणे सांगतालो हो विश्वजीत राणे जो म्हणटालो 39 आपणा वांगडा आसा तूं एकटोच कित्याक विरोध करता हेका लागून विरोध करता कित्याक तुमच्यो हांगा पयो भाल्ल्या तुमी हांगा खंयच्यान आपणाची बॉल्सां भरता नाल्यार धाड तुज्या हेंका फ्लायिंग स्क्वॉडाक धाडून बंद करून दाखय तूं व्हडलो उलोवन दाखयता मरे हो विश्वजीत राणे गोंय काबार करपाक उठला हेका लागून हें सगळें सोंपता आनी हेणेनूच परमिशन दिता म्हणून सांगता ते तोंड घेवन सांगता परमिशन दिला म्हणून कशी परमिशन दिता इनलिगल परमिशन जे वायलेट करता CRZ रूल आणि परमिशन हांगा सायटीर येयनासतना दिता कित्याक हांगा जी सायट तूं पळया हो बिचार तेकला दाखय बीच बिचाक उदक वयर येवपाक हांगा वाट ना दाखय हेले ट्रक दाखय बुला मरे उनको कौन छुट्टी पे और तुम लोग छुट्टी पे नहीं हो हम छुट्टी पे नहीं थे हाँ कौन छुट्टी पे है और छुट्टी पे हो एक काम कैसे कर रहा है हमें छुट्टी नहीं लगती है बुला उनको रात भर काम करने को आए हो सब लोगों को बुलाऊंगा इधर पोया मरे कोण येता ते पोया कोण भितूर ते कळले कोण घेऊन येलो एक बोर्ड कौन लेके आया था तुम लेके आए थे ना किसको बोर्ड लिया था ये हाँ लाके लेके गया तुम लोगों को बहुत मस्ती पड़ा है गोवा में आके इधर मस्ती आया है तुम लोगों को क्यों मस्ती आए बोलो आया नहीं है मस्ती हाँ इधर दादागिरी कर रहे हो तुम लोग गोवा में आके ये मस्ती है तुम लोगों की किधर का है गाँव किधर है तुम्हारा यूपी का मस्ती आए नहीं आए अरे 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 सर अरे सर मत बोलो तुम लोगों को क्या बोला था 2 दिन पहले क्या बोला था इसको पूछो तुम नहीं तो इसको पूछो उसको हाँ बोला था ना तो मस्ती नहीं आई तुम लोगों को हाँ हम ऐसा चुपचाप रह के देखेंगे एंजॉय करेंगे क्या इलीगल हो रहा है वो क्या कुछ भी हो रहा है वो एंजॉय करेंगे ऐसा समझ रहे हो हाँ तुम्हारे गांव में लोग चुप रहते थे हाँ क्या करते थे बोलो क्या करते थे हाँ रुकेंगे ना हाँ तो आपको पता है क्या करते थे लेकिन आप फिर भी ऐसा कर रहे हो आप लोगों ने बोलना चाहिए था हम नहीं करेंगे काम दूसरों को भेजो हम नहीं करेंगे लेकिन फिर भी आप लोग आए इधर क्यों आए क्या मजबूरी हमें भी मजबूरी है अरे भाई साहब हमें बहुत मजबूरी है गोवा संभालने की मजबूरी है इधर गोवा खत्म करने को आया है तुम लोगों को ये बीच नहीं चाहिए इधर अंदर होटल में जाने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा कितना पता है कितना है होटल का रूम कितना है हाँ 20,000 है 20,000 एक दिन का देने का है हाँ नहीं दे सकते हैं ना हाँ तुम्हारे लिए ये बीच है इसमें 1 रुपया भी देने का जरूरत नहीं है वो बीच पे आ सकते हो और उधर जाने के लिए क्या चाहिए 20,000 पता चला 20,000 क्यों आए हम इधर ये गरीब लोगों का बीच है मतलब कोई भी आ सकता है अगर ये कंक्रीट वॉल डाला तो इधर कोई नहीं आएगा सबको ऊपर जाना पड़ेगा 20,000 लेके आना पड़ेगा अंदर से आना पड़ेगा या नहीं आना पड़ेगा तो सामान्य लोगों के लिए जो आपके जैसे है गोवा में है किधर से टूरिस्ट आ रहे कोई भी आ रहे उनके लिए ये बीच है और ये बीच संभालने के लिए हम इधर आए ये आप लोगों ने दिमाग में डालना चाहिए दिमाग में हम इधर झगड़ा करने का नहीं आए हैं लेकिन जब भी ऐसा करेंगे वो उनका लाइन है वो बॉर्डर है ये इधर बीच पे पहुंचे अभी इधर पहुंचे बीच पे पानी है ना इधर लग रहा है वो देखो उधर अंदर जा रहा है पानी आपके अंदर इधर देखो उधर भी पानी है या नहीं है वो आप लोगों ने क्या किया पंपिंग करके भेजा है ना तो एक जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी सब कोई भी आ सकते हैं इधर लेकिन उधर जाने के लिए 20,000 चाहिए पता है ना दिन का कमाई क्या है तुम लोगों का तुम्हारा कितना है 2,000
2000 तुम्हारा कितना है? हाँ 1000 रुपये तुम्हारा कितना है? हाँ? आपको तुम्हारा कितना है? हाँ। आपको कितना? इसको 1 महीना काम करना पड़ेगा, इसको कितना 1.5 महीना काम करना पड़ेगा, तुम्हें कितना 1 महीना काम करना पड़ेगा, फिर 2 महीना काम करना पड़ेगा आपको, 2 महीने 1 दिन रहने के लिए और इधर ये बीच एंजॉय करने के लिए। अभी आप समझो हम क्यों आए इधर, और तुम लोग कुछ समझते नहीं हो, आप आके इधर डाल रहे हो। नहीं आपका, मैं आप लोगों का मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या आपका मिस्टेक क्या है? जब मैंने स्टॉप किया पहले आपको पता नहीं था, ठीक है, पता नहीं था, जब मैंने स्टॉप किया तभी आप लोगों ने स्टॉप करना चाहिए था या नहीं? सर हमने काम बंद कर दिया था, फिर उन्होंने है ना अभी हमको कभी बताया कि है ना परमिशन रिन्यू हो गया। किसने रिन्यू किया? अभी सर किसने? कल कौन रिन्यू करेगा? कल क्या है? कल सैटरडे, कल संडे है, उससे पहले सैटरडे था, आज हॉलीडे है, और कैसे रिन्यू? मतलब होटल के लिए ऑफिस जो है हॉलीडे के दिन भी परमिशन दे रहे हैं, स्पेशल परमिशन है, अप्रूवल है। दिमाग, इंजीनियर हो, हाँ इंजीनियर हो ना, दिमाग चलाओ अपना। कैसे परमिशन, कैसे रिन्यू कर सकते हो? सैटरडे, संडे और आज मंडे को भी आज अमेरिका की जयंती है, आज भी हॉलीडे। और सर हमारा मेजर पार्ट है ये बीच ही क्लीन करने का ही था। क्या क्लीन किया है? खराब किया आप लोगों ने भी। बहुत सारी मट्टी थी। क्या मट्टी थी? ये आपको एक बोल रहा हूँ, ये मट्टी आप नहीं ले सकते, ये नहीं ले जा सकते, ये इलीगली लेके गए आप लोग। ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, बीच का नहीं ले सकते मट्टी, ये रेती भी नहीं ले सकते, क्या वायलेशन है? सेंट का भी कितने लोगों को पकड़ा है, ये पूरा वायलेशन है, और ये चल रहा है इधर। आप लोग कर रहे हो, आप इंजीनियर हो, आपको पता चलना चाहिए, होना चाहिए इंजीनियर का क्या है, दिमाग लगाओ। वो कुछ भी बोलेंगे आप लोगों को, कौन जाएंगे अंदर? वो लोग अंदर एसी में बैठेंगे, बिंदास एसी ऑन करेंगे, बिंदास बैठेंगे, आप लोग क्या करोगे? आपको उधर जेल में जाना पड़ेगा, आपका बाद में क्या करना पड़ेगा? FIR करना पड़ेगा, आपके ऊपर है, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्टर हो, समझा? तो ये जो है ये कॉन्क्रीट है, देखो ये एक कॉन्क्रीट है, क्या बोलते हैं इसको? कॉन्क्रीट है ना, आप कॉन्ट्रैक्टर हो, मेरे को भी पता है इसको क्या बोलते हैं। तो कॉन्क्रीट CRZ का रूल देखो, उसमें कॉन्क्रीट बीच के ऊपर नहीं डाल सकते, पता चला? कुछ भी नहीं डाल सकते, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? उससे कॉन्क्रीट डाला, और ये कॉन्क्रीट अभी इतना घट हो गया है, ये निकालने के लिए पूरा मशीनरी लाना पड़ेगा। तो उधर आगे तक भी आपने उसमें डाला। आज अभी रात के समय, शाम के समय आप लोग ऐसा काम चालू करते हो, हाँ? तो कितने बजे चालू किया था? हाँ 1 घंटा पहले। मतलब क्या है? रात को कौन काम करता है? चोर रात को काम करता है, चोर। चोरी का काम जो है वो रात को रहता है, चोरी ही करते हैं। ये इलीगल एक्टिविटी मतलब क्या है? चोरी है। कंक्रीट का जो कंक्रीट 30 मिनट करते दिन में जल्दी टाइट हो जाएगा करके शाम को। रुको, दिन में कंक्रीट नहीं डालते, हाँ नहीं, हमने नहीं देखा है कभी, किधर भी नहीं देखा कंक्रीट, हाँ नहीं देखा, किधर भी नहीं देखा है। तो ये रात को क्यों कर रहे हैं? मेरे को पागल समझाए, ये पर्पसली कर रहे हैं। क्यों? कोई नहीं आएगा रात को, आप डालोगे जाओगे। ये मत समझो हम सोए, हम जागे हैं, जिंदा है अभी तक, मर गए तो छोड़ो, लेकिन जिंदा है तब तक कुछ होने को नहीं देंगे। हाँ बुलाओ उसको, कौन है आपका इंचार्ज, कौन है उसको बुलाओ जल्दी। वो छुट्टी पे है आज। छुट्टी पे कैसे रहेगा? आप लोग इधर कैसे हो? हमारा तो आप लोग ऐसे 7 दिन हम यहीं रहते। 7 दिन यही रहोगे? इलीगल कुछ भी करोगे 7 अभी दिन? तक थे। नहीं 7 दिन आप इलीगल करोगे बीच के ऊपर, तो बुलाओ इनको, सबको बुलाओ। कोण मारू बाबा ते जागे रहते उदक घेऊन भरला ते जागे।
हिलने का कुछ नहीं, इसको ट्रक से भी निकाला नहीं, कुछ नहीं हिलेगा। समझ क्या लगा तुम लोगों ने? इधर क्या है? मेरे को इधर रुकना पड़ेगा। कभी देखा है? इधर आ गए हो, आ गए हो। आ गए हो। कभी कभी देखा है? एमएलए इधर रुकेगा? देखा है? हाँ? देखा है कभी? एमएलए इधर रुकेगा? हाँ? रात को रुकेगा? हाँ? हाँ? देश में देखा है? होगा आज? आज होगा इधर। इधर मैं एक ये डालता हूँ और इधर रुकता हूँ, देखेंगे कौन आता है इधर काम करने के लिए आपको। नहीं, क्योंकि क्या है, सबको अधिकारी लोगों को तुम लोगों ने पकड़ा है, मिनिस्टर लोगों को तुम लोगों ने पकड़ा है, पंचायत लोगों को तुम लोगों ने पकड़ा है, सबको तुम लोगों ने पकड़ा है, पैसा देकर खरीदा है। तो हमें इधर रुकना पड़ेगा, हमें इधर राखणदार बनना पड़ेगा। क्या राखणदार मतलब क्या है? रक्षक। जो सीमा पे रहते हैं ना, वैसा रक्षक रहना पड़ेगा अभी। नहीं तो तुम लोग कुछ भी बनाओ इधर, इधर पूरा बिल्डिंग भी बना सकते हो कंक्रीट डाल के, कौन देखेगा? तो मेरे को अभी इधर सब कुछ लादना पड़ेगा, सोना पड़ेगा इधर रात भर। हाँ? अभी क्या, नहीं तो बैठना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो आप रुकने वालों में से थोड़े। आप लोग कोई कर्नाटका से आए हैं, कोई यूपी से आए, कोई बिहार से आए, और इधर से आपको चाहिए वैसा काम कर रहे हैं, दिल्ली से आए, सब लोग आपको चाहिए वैसा काम कर रहे हैं। हाँ? वही बोल रहा हूँ मैं, आप लोगों का मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब भी आपको 2 दिन पहले बोला था स्टॉप करना है, स्टॉप करना है, आप लोगों ने स्टॉप नहीं किया। आम्ही सद्याक आम्ही रावल्या, पुलिसांक इन्फॉर्म केल्लें आसा, आम्ही कलेक्टराक इन्फॉर्म केल्लें आसा, आम्ही डेप्युटी कलेक्टराक कॉल करताले ताणें घेवंक ना, आम्ही मामलेदाराक इन्फॉर्म केल्लें आसा, आनी मेंबर सेक्रेटरी, आता मेंबर सेक्रेटरी म्हटल्यार कोण, जो एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करपाक जाय, खरो म्हटल्यार डेप्युटी कलेक्टराच्या अंडर हें प्रोटेक्शन जावपाक जाय, तशेंच मामलेदाराच्या अंडर प्रोटेक्शन जावपाक जाय, तशेंच जो तलाटी आसा तो रेव्हेन्यू ऑफिसर आसा तेकाय फोन मारला, तेका हांगा येवपाक लायला, आतां पळोवया कोण येता आनी कोण येना ते। पंचायतीक तर मात्तूय पडलेलो ना, कित्याक पंचायतीन खरें म्हटल्यार हांगा येवन हें स्टॉप करपाक जाय आसलें। हांगा रात दीस कामां चालू आसा, पंच मेंबर जो आसा हांगा लागींच आसा, तो पंच मेंबराकूय काय पडलेलें ना। सगळे ऑफिसर जे आसा, एनवायरमेंटाचे जे ऑफिसर आसा तांकांय काय पडलेलें ना, इंजिनियर्स आसा तांकां पडलेलें ना, टीसीबी डिपार्टमेंट आसा तेंचे फ्लायिंग स्क्वॉड आसा तांकां काय पडलेलें ना। म्हटल्यार आयज चल्लां कितें, सरकाराचे मिनिस्टर सीएम आसा, सीएम प्रमोद सावंत भाशणां आयज बीजेपीची सगळीं भाशणां करता। कितें भाशणां करता की कशें आमी गुजरात्यांक सांबाळपाचें, कशें आमी मालवाड्यांक सांबाळपाचें, कशें आमी बिहाऱ्यांक सांबाळपाचें, हे जी भायले कोण कर्नाटका सांबाळपाचें, सगळ्यांक कशें सांबाळपाचें पळय ही भाशणां करता। पण गोंय कशें सांबाळपाची ही भाशणां कोणूच करिना, हे गोंय कशें राखपाची कोणूच भाशणां करना, आनी गोंय साल्वार करपाचें, गोंयकारांक दवरपाचें हें भाशणां करना, गोंयचें पर्यावरण कशें राखून दवरपाचें ही भाशणां करिना। सो आमी रावले हांगा, पळोवया आतां कोण येता ते, आनी समज येयना जाल्यार हितून कळटा की हो सरकार बिकलोलो आसा, आनी प्रत्येक जे हे आसा हे सगळे हेंचे पयशे घेवन हांगा जाय तशी इलिगलिटी करता। हो बीच पळया तुमी, हांव लोकां कडेन मागणी करता, लोक येवचे हांगा पळोवचो हो बीच कितें आसा जालो तो। हांगा सगळे जे आसा तांकां सगळ्यांक हांव मागणी करता, गोंयकारांक मागणी करता, आतां सगळे आसा पिकनिकेक गेले आनी खंय गेले, आयज हॉलिडे आसली, सगळे हे हांगा शिरदोना पासून बिचार कोण आसा हे हांगा पळया कितें जाला तो। हो प्रश्न हांकां करपाक जाय, कित्याक हे सगळे काबार करून उडयला, आनी ही जी माती आसा, रेंव आसा, ही काडून ते एक्सपोर्ट करता। म्हळ्यार बिचावयली रेंव व्हरपाक शकना तरी पूण एक्सपोर्ट करता। हांगा क्रॅब नेस्टिंग सायट, ही क्रॅब जाता हांगा, मात हे क्रॅब जाता ते पासून ते काबार करतले। हे फोटिंगपण ही नंबर 1 म्हटल्यार काय तुल्लेलें ना।